भारताच्या उबर कप टीमीत सिलेक्ट जावपी पहिले गोंयकार अनुराग प्रभुदेसाय हे सर्तीत सायना नेहवालाचे मुखेलपणाखाला बरे अणभवाची मोख दवरून बँकॉकाक वता ते सोमारा भायर सरतले। इतले मजगतीं गोंय बॅडमिंटन संघटनेन राज्यात बॅडमिंटनाक उर्बा दिवंक म्हत्वाची पावलां उखल्ल्यात। टॉप प्लेयरां खातीर इनामां रक्कम आनी गोंया भायर खेळपाक वचूंक प्रवास खर्च दिवपाचें थारला। I hope that I perform well in Uber Cup now, which will be like our captain is Saina, so I hope that along with her we get a lot of exposure and experienced players we have. So I hope that we perform well. Junior players are also playing well. Seniors are also there. So now at present I'm focusing on world ranking. Last year I was focusing on India ranking. Now my at present rank is 112. So now in June, US Open is there. So I got the entry in Grand Prix tournament. So now and Asian Games are coming in August in Indonesia. So the two tournaments BAI has kept as selection tournament for Asian Games. But I have to play one tournament, that is US Open. I have to skip one because that is also important so that I can improve my international ranking. And I will come back and I will play Hyderabad Open. Anura first played a tournament, first tournament in Margao. That was I think when she was 9, am I right? That time this girl was lean, weak in her structure. Now she is built nicely, but that time she was very weak. But her eagerness and what do you call it, grit to come first was there from that age itself. Because of that, now she is here. Goa Badminton Association has announced a prize money of rupees 1 lakh for our players. 1 lakh per year will be allotted to our players who perform and excel at the national level. Provide some financial assistance to players who who participate in all these All India ranking tournaments. So we will have 3 of such leagues on a much larger scale with player auctions and an improved prize money. बाणावलेचो आमदार चर्चिलान गोंय फुटबॉल संघटनेचे वेंचणुकेत उबो रावपाची तयारी केल्या। जीएफएत बदल जावंक जाय म्हूण खुबशे क्लब ताका खंय मेळ्ळ्यात। एसएजी आनी जीएफए मदीं संबंद बरे उरल्यार खंय गोंयचो फुटबॉल वयर सरतलो। खेळात पॉलिटिक्स नाका म्हूण चर्चिल उलयलो। जीएफएचें एडमिनिस्ट्रेशन पळय आहा तें बरे भाशेन चलपा जाय। कायद्यान रेपो जे पळय एसएजी कडेन आनीक ऑल इंडिया फुटबॉला कडेन रेपो म्हणटा सारको बरो आसपा जाय। एप्रोच आसपा जाय। एप्रोच ना जेन्ना तुवें कांय जायना। एप्रोच तरी तुवें केलें जायत सगळें काम बरे भाशेन करपा जाता। आनीक म्हाका दिसता हे पाटी अनिनेमस म्हणटा भाशेन सगळे क्लबान चिंतलां आनी म्हाका जायतान सपोर्ट सांगला की आमी सगळे तुजी बात तूं बसता आमी एकदम खुशाल म्हणून। सो एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा तें एक सारकें जावपा जाय अशें। स्पोर्ट्सान पॉलिटिक्स हाडपा जायना। कोण जावं तुवें केल्लो एनिमी पासून स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स तितून पॉलिटिक्स मिक्स करपा जायना। आनी स्पोर्ट्स इल्लो फेर आसपा जाय। खंयचो प्लेयर खंयचो कोणालो क्लब जो खरें बरें खेळटा ताका बरें मेळटा। म्हाका सारको डिमांड जाला सगळ्या क्लबांत तातूंत जावं म्हण। कित्याक म्हळ्यार सगळे म्हळ्यार क्लब तुवें कितें चेंज केल्यार क्लब जे बी कितले जावन हाडले म्हळ्यार तें सारकें चलना बरें अशें म्हळ्यार तें। हांवें घेवना रे घेवना कित्याक घेवना तें आहलें न्हू। चोय प्रॉब्लेम कितें आहा म्हगे येवजण आहा एक हांव कितें जेफ येयलें जाल्यार आमेली चालू आशिल्ले गोवा सेव्हन्स प्रीमियर लीगात स्पोर्टिंग क्लब दी गोवान कुडचडेचे गार्डियन्स एंजलाक 8-8 2 गोलांनी धाडले। हाफ टायमार स्पोर्टिंग 5 गोलांनी फुडें आशिल्ले। आले सावंतान हॅट्रिक केली। गणेश ठाकुरान 2 गोल मारले। We are starting with Garden Angels Sports Club. Kristen Rodriguez, manager, River Joseph.
Sports Club. या बुलेटिनाक सोंपतल्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.